मोगाचे भाव भयणीनो, पयले वाचपांत आमकां एक कोस्टलवाल्या चाकराची खबर आमकां आयज सांगता. कोण जाय तो मनीस, कोण जाय तो चाकर आयज जेजूची खबर सांगता. तो म्हणटा ताचे दुस्मान खूब कोश्ट दूख दितले आनी त्या मनशाक त्या चाकराक खूब दूख कोश्ट सोसूंक पडटले, पूण तो ओगूपणी हे सगळे सोंसतलो. दुसरें वचपाक आमकां मातयो निमाण्या जेवणाक कितें जालें तें स्पश्ट करून सांगता. तो आनी बारीकायेन सांगता. तो म्हणटा जुदास जेजूक 30 नाण्यांक विकता. दुसरें म्हणजे सगळे शीस जुदास सोडून जेजूक सोडोवनार ओ मेसाय म्हूण उचारताले, पूण जुदास जेजूक म्हणटा गुरुजी टिचर न्हय सोडोवनार ओ मेसाय. कित्याक जायत? आदले काळार मनशान फातो केलें आनी सरस्परान म्हणलें हांव धाडटलो म्हज्या पुताक एक मेसायक आनी तुमकां स्वतंत्र दितलो. म्हणटकच सगळे जुदे लोक एका मेसायाची वाट पळयताले. आनी तो कसलो मेसाय जायत? एक व्हड मनीस घोड्यार बसून येता, तातूंत खूब शिपाय आसताले आनी झूज करून तो रोमन सरकाराक जोतून जातलो आनी ताका शांती स्वतंत्रताय मेळटली. पण जेन्ना जेजू क्रिस्त संवसारांत आयलो, जेन्ना हो मेसाय आयलो, तो नम्रतायेन आयलो, घोड्याचेर बसून आयलो. ताचे शीस सगळे सादे मनीस हे ताच्या मनांत वचून नासलें. देखून एके भाशेन तो जुदास जेजूक सोडा म्हूण मांडटालो न्हय, पूण कसलो दुसऱ्या भाशेन एक गुरुजी म्हूण. जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशें जाता. जेन्ना आमच्या मनांत खोस दूख येतात, आमी खोस सांपडटात, आमकां हे प्रॉब्लेम आसा तें आसा, तेन्ना आमी घुस्पता आनी तेन्ना आमी जेवचे शिणायता. म्हणटा कित्याक आमच्या घरा अशें जाता? हांवें खूब प्रयत्न करता, खूब मागणी करता, तरी म्हाजें कशें जाता? ते वेळार आमी भावार्थान सतमानूंक जाय की देव आमचे बरोबर सदांच आसा, तो आमकां केदींच सांडिना.